लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोग्यात शामुली गाय लोकशाही गोंयांत सरकार मरे दर वर्साक इफी प्रोग्राम करता पूण हो इफी कोण आमकां गोंयकारांक कितें फायदा आहा अरे इफीक लागून खंय आमच्या राज्याचो रेव्हेन्यू वाडपाक लागला अशें कोण सांगता आमचो सीएम पर्रीकार पर्रीकार सांगता पूण तशें जायना हे परेकार म्हणटा असलो मनीस तो उलयता आनी सांगता ते कोण दाखयता पुरो पुरो बेश्टेच हांगा रस्त्यार गरम किंवा जावन आमी बसोया हांगा उगीच हांगा रस्त्यार पार्लमेंट जायत अरे पेद्रू तूं म्हणटा तें सगळें खरें पूण ह्या इफीचो फायदो कितें आसा कशें आसा जाणा मरे तुमी फकत आपलो फायदो कसो आहा पळय तो पळयतात अरे पूण इफीक लागून गोंयचें नांव आख्ख्या संवसाराक पावता ट्युरिजम इंडस्ट्रीक ताचो फायदो जाता खंय मडसरी अशें म्हणून जावंक शकता पूण हे लोक ह्या इफी बद्दल कितें कितें उलयता म्हणून जाणा तुका कशें कळ्ळें पयर हांव पणजे गेल्लो भुरग्यांक घेवन इफीक पूण थंय व्हडलेशें कांयच ना अरे इफ्फी ही भायरसून दिसपाक लागून न्हू रे इफ्फी म्हणल्यार सिनेमाचें फेस्त आख्ख्या संवसारांतले बरे बरे सिनेमा पळोवप आज बरेच चलन येयले आमी न्हू हय अशी तुमकां पुरो आता यो हे पळय हे आमच्या हांगाच बसल्या अरे हय मरे हांगाच बसल्या अरे तुम्ही लागले रे येवपाक पासेक इवनिंग वॉकाक जाण मरे दत्ता आप्पा हायर हायर मरे पोटा चोरबी येता आनी इसको सांजे पासे गेला न्हू मागीर प्रॅक्टीस जायन चोरबी देंवता अरे तुम्ही सगळे इफीक घेवचून आयले काय ना रे आमी मग आतां हांगा इफ्फीच्योच खबरी उलयताले ती सारकी फ्लॉप कांयच ना बेश्टी जात्रे फेरी बोल्ल्यार गे बोल्ल्या अरे ती इफी बिफी चोय आमगे पोट बंद नाही हय तशें कितें केलें तुजें पोट बसता तर जेवण जेयल्यार पोट बसता आनी जाणा मरे हांवूय पयर मरे असोच पासेक गेलो इफीक पळया म्हणलें कितें चल्लां तें अरे दत्ता आप्पा तूंय बरो इफी आहा मरे हिरोईन बी चोवपा येता कितें तूं अंदू अक्षय कुमार आयल्लो खंय इनॉग्रेशनाक आनी एकूय नट आयलो ना सगळे कशे ड्राय 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 म्हणजे कितें रे आगो तेंचे ड्राय म्हणजे कितें आतां इफी बिफी जाली की सोरो बिरो आसता न्हू तिंगा तसलें कांय ना म्हणटा तांकां ते ड्राय ड्राय अरे बाबा न्हू इफी म्हणल्यार ते बेठेच जायना आनी ते हिरो हिरोईन बेठे येना कळ्ळें मरे पयशे घेतात लाखांनी पयशे घेतात म्हणजे कितें रे तू आप्पा तो इफी म्हणल्यार हिरो हिरोईन नाचप न्ही रे मागीर तांकां पयशे कित्याक दिवंक जाय तुका मग अमृत्या कांयच खबर ना ह्या हिरो हिरोईनी हे कोणाच्या दुकानाचें इनॉग्रेशन करपाक गेल्यार लेगीन पयशे घेतात वय माता हे मात तुजें खरें ते मुगो आमी सगळे तांकां देव देव कशें मानतात ते मुगो तेंचे दर एक गजाली मुगो प्रोफेशनल ते बिजनस तेंचे बिजनस तुका बरी डिटेल खबर आहा मुगो अरे बाबा कितें सदमाला आमी बेश्टी लट्टर फट्टर बायलां न्हू आमी आतां 21st सेंचुरीची बायलां आमकां सगळें खबर आसा न्हू गो अमृत्या हय गो बाये हम भी कुछ कम नहीं हम पूरी दुनिया की सभी खबर रखते हैं अशें सारखे सारखे तू आप्पा सारखे अगो अमृता तू कोत रे तुला डायरेक्ट मारून जायना कितें मारता विषय डायवर्ट जाता तुम्ही बसून उलय हांव मातशें श्यामागेर वचून येता तू आप्पा हा यो यो रोखडें येता बरें हा तर आमी एक्टरांचे खबरी उलयताले कितें जाणा मरे गोंयना हे एक्टर मरे बेठे अशेंच येना पळय तूं केदो वळखी आसूं एकटो एकटो 5-6 लाख रुपया घेता दोत्तू अप्पा 5-6 लाख म्हणटा 5-6 लाख म्हणटा तो आंकडो सारको उणो म्हणजे पर्रीकारान इफीचो खर्च कमी करपाक एक्टरांक बिक्टरांक आफोंक नासतले अरे बाबा तश्यो गजाली न्हू त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे साधन सुविधा ज्यो गोंयच्या इफीक लागता पळय राज्यान तें काम पर्रीकाराचें तें ताणें तयार करप आनी बाकीचे कोणाक आपप कोणाक आमंत्रण दिवप कसले सिनेमा दाखोवप हें सगळें ठरोवपाक सेंट्रल मिनिस्ट्रीचें काम कळ्ळें तुका इफीक मरे हँगर ऑफ इफी म्हणून गायनाचो कार्यक्रम जावपी विभाग सुरू केला
थंय ते केदे व्हडले कामे विचित्र पडले. अरे बाबा ते करपाक मरे 1.5 कोटी रुपया खर्च केला म्हणून ऐकला हांवें. अरे बाबा इतलो खोर. हय एका लागून म्हाका दिसता ते एक्टर बॅक्टर बॉम्ब केले. अशें म्हणटात. हय ते हँगर ऑफ इफी म्हणटा पळय रे थंय त्या पड्ड्यांक लागून प्रेक्षकांक कितेंच पळोवंक सारकें मेळना. हांव नको कसलें कितें आयोजन केलां हांच्यांनी ते. 4 दिसांचे फेस्ताक कोट्यांनी रुपयाचो खर्च आणि आम्ही बाबडी गरीब हांगा एक एक पयशे तळमळटात. आगो तुम बायलो आनी गरीबू आनी पारेकरागे राजा तू च्या इम्पॉसिबल. पर्रीकाराच्या राज्यान बायलां श्रीमंत जाल्या कितें रे. आगो आमगे पारेकरान बायलां खातीर कसली कसली स्कीम काडले. कितें ती लाडली लक्ष्मी, कितें ती गुर गुर आधार येवजण कितें. अरे घुर घुर न्ही गृह आधार म्हणल्यार बायलांक घर चलोवपाक म्हयन्यान 1000 रुपया भत्तो. राव रे म्हाका एक सांग, तो 1000 रुपया पावता रे घरान, बेश्टे तशे बाजारान गेले 200-300 रुपया वयता मरे. आगो तो कितें म्हणूंक सोदता की तरेच्यो स्किमी काडल्या आनी थंय कितें ना कितें कोणाक ना कोणाक मेळटा अशें तो सांगूंक सोदता. ते सारके दत्तू आप्पा, पूण आमकां ताचो कितें फायदो. अगो बाय तू खंयच्या मदतीन संकट पडटाय. हांव कुडतरी म्हणटकूच मागीर तुका सगळ्यान निमाणीच ती मेळटली. कित्याक रे बाबा तेणी कितें बापड्यांनी चूक केल्या. आगो पयरूच पर्रीकारान खंय तरी उलयतना सांगलां की ज्या ज्या सुवातांनी भाजपाचे आमदार आसा पळय थंय पयली लाडली लक्ष्मी येवजण दितलो म्हणून. कित्याक ज्या लोकांनी भाजपाच्या आमदाराक निवडून हाडल्या तांकां ती स्कीम पयली दिता अशें म्हणटा तो. अब्बा ये आनी कितें हां अशें तशें जालें तेन्ना आमच्या कुडतरीन आपणाचो कॅन्डिडेटाक बसोवपाचोच न्हू इलेक्शनाक. आतां इतले तें आमकां काय सांगूंक ना आनी आतां सरकार सत्तेर येयलें म्हणटा तो असो उलोवन दाखयता. आगो लुसी हांवें फक्त तुका सांगलां तेणें जें कितें उलयलां पळय तें तूं हालीं पेपर बी वाचिना. अरे आमगे गांवांत जाल्यार पयलो मेळटो फायदो. कित्याक सांगतात रे आमगे विष्णू वाघ रे. हें मात सारकें चुकीचें हा. अरे सत्तेर आसलेलो गव्हर्मेंट पुराय गोंयचो लागता न्हू, तेका अमूक आनी तमूक मतदारसंघ लागना. अशें कितें भाजप सरकारूच करता अशें ना. काँग्रेसचें सरकार आसतना तुमी पळोवंक ना हॉस्पिटलांनी वचत थंय वाळपयच्यान 70चे लोक, आर्ट एंड कल्चरान मोडगांवचे आनी वीज खात्यान फातोर्डेचे. अरे काँग्रेस सरकार आसतना तिने आपल्याक जाय तशें केलें. आतां आमगे बीजेपी सरकार आनी तिणें कितें केलें वायट. अरे पेद्रू तशें न्हय रे, कोणाचेंय सरकार आसूं ज्याचें सरकार आसा तें पुराय गोंयचें कळ्ळें. आसूंक जाय हें खरें पूण अशें घडना हें रियलिटी. आनी वी हॅव टू एक्सपेक्ट रियलिटी. पेद्रू एकाच लागून मरे आमची सगळी वाट लागता. आमी मरे फकत राजा आसतात इलेक्शनाच्या वेळार, मागीर 5 वर्सां लाचार. हें सारकें उलयलें तूं अमृत्या. पूण म्हाका एक सजमना, इलेक्शन जातच कोणाचें सरकार सत्तेर येतलें तें कांयच सजमना. अमृते कितें उलयता पळय तें सारकें. तें कितें म्हणटा मतदार हो आसता पळय तो 21 दीस राजा, बाकीचे 364 दीस वर्साक तो लाचार. हांवें आयकलां हे स्किमींक सरकारा कडेन पयशे दिवपाक ना म्हणून. हय ही गजाल मात सारकी. मागीर ह्यो स्किमी म्हणटकूच बेश्टेच फुगल्ले बोमाडे काय कितें रे. चल करुशी आमी बील फारीक करपाक. राव सरकाराक तर पयशे नासले वेळार ती स्कीम काडटी गुर गुर शी पाड पडो. अरे 1000ची स्कीम काडली ती सरकारान फॉर्मां भरून घेतले मरे. आनी तुका दिसता हांव जाल्यार बिलीव करना ते. तुका मरे बीजेपीचो फाबिया जाला. आतां तूं काँग्रेसा मनीस तर. अरे बाबा हांव काँग्रेसीचोय न्हू आनी बीजेपीचोय न्हू आनी कोणाचोच न्हू. हांव मरे सामान्य मनीस आम आदमी. म्हाका कितें आहा कितें घडटा तें हांव पळयता, खरें दिसता तें उलयता. उलोवपाक कोणाचो भंय. पूण दत्तू आप्पा मायनींग बंद जाल्ल्यान आनी पर्रीकारान पेट्रोलाचो वॅट देंवयल्ल्यान सरकारा कडेन पयसो खंयचो उरतलो. अरे मनशान मरे कसलीय खंय सवंगां घेवंक जाता पूण पयशाची सवंगां घेवंक जायना हें हांव म्हणना. पर्रीकार पळय विधानसभेन ऑपोजिशन लिडर आसतना म्हणटालो तेन्नाच्यान आतां लेगीत तो हें सदांच सांगीत आयला. अरे आमगे परेकार बाब काँग्रेसा वाला भाशेन या. ओय गा पर्रीकार काँग्रेस आमी खंयचे सिरियस गजालीचेर उलयता तें तरी पळय मरे. हय बरें हांव उलयता तूं कोता येना मरे. बरें तर म्हाका लायक जाल्यार हांव तोंड दाबून ओगी बसता तिगे आनी तें लागत. अरे तशें न्हू रे बाबा तें. तुज्या मनाक दिसता तें तूं उलय मरे. हांगा कितें आसा पिपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पूण दत्तू आप्पा तूं म्हणटा तें खरें. पिपल्स पार्टिसिपेशन आमच्या देशान किंवा राज्यान जाता
अरे बाबा म्हणूनच हांव सांगता ही सिस्टम बदलूंक जाय म्हणून. पयरूच कोण तरी एक मराठी सिनेमा डायरेक्टर आयल्ली, सुमित्रा भावे काय कोण तिचें नांव कळ्ळें मरे. ती सांगताली एकात्मतेची भावना आनी प्रामाणीकपणा जर आसत न्हू जाल्यार कितेंय करूं येता म्हणून. धुत्तू अप्पा सामकें खरें तिचें. आतां मरे प्रामाणीकपणा म्हणटा तो शेणच चडला. पूण राव रे धुत्तू अप्पा, आमकां ते 1,000 रुपया मेळपाचे आसले न्हू, ते बेगीन मेळचे ना रे? चयला मरे चयला वाजले तेगे पेपर कितें आसा मुगो अमृत्या, आपले मुगो हातपाय घट आसपाक जाय. हातपाय घट आसत जाल्यार कितेंय करूं येता. 1,000च न्हू, मनशान 10,000 सुद्दां जोडी येता. फक्त मरे स्वताचेर विश्वास आसपाक जाय. मनशाक स्वताचेर विश्वास उरूंक ना म्हणून आयज ह्यो गजाली घडटात. जाणा मरे सावंत, मनशान मरे चड स्वार्थी जावंक जायना ह्या पेद्रू भाशेन. चयले चयले मरे मजा येयले. दत्तो आप्पा हांव मोद कितें उलयला उलोवपा लागलो ओगी बसलो परत पावते म्हाका कितें हिंड माता. पेद्रू ते मरे तुजी फकाणां करता, पूण एक गजाल लक्षांत दवर, खंयचेच बाबतींत मरे हो मनीस आपलो तो मनीस आपलो अशें म्हणूंक फावना. कोणूच कोणाचेच पार्टेचो रावंक फावना, कोणाचेर विश्वास ना, सगळे एकेच भशेन. हो मनीस आपलो तो मनीसाचो, हाका पर्रीकार आवडटा, तेका दिगंबर कामत आवडटा, तुका विष्णू वाघ आवडटा, कांय ना. कोणाक मरे राजकारण्यांक मरे माथ्यार घेवन भोवंक फावना. आज आपूण मरे सारको विचार करूंक जाय, कितें घडटा, चूक घडटा, हय चूक घडटा जाल्यार मरे ती सरळ उलोवंक जाय, तांकां दाखोवंक जाय. एक लक्षांत दवरा, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. कळ्ळें मरे. लोकशाय जर घटमूट दवरतलो जाल्यार आमी मरे एकठांय आसूंक जाय. लोकशाय.